लुका प्रमाणे शुभ वर्तमान अवेस्वर 8 ओळी 1 ते 15. शिसा मदल्यो जेजूची सेवा करपी बायलो. हाचे उपरांत प्रवचन करीत आनी देवाच्या राज्याचे शुभ वर्तमान परगटीत जेजू एका एका नोगरांतल्यान आनी गांवांतल्यान वेतालो. ताचे सांगाती ते 12 जाण आसले आनी जांचे वयले ताणें देंवचार काडलोले आनी जांकां पिडे रोगांतल्यो ताणें बऱ्यो केल्ल्यो कांय बायलो. जिचे वेले 7 देंवचार भायर सरलोले. मागदालेन म्हणटात ती मारिया आनी हेरोदीच्या कारभार्या कुसाची पोतीण जुवाना आनी सुजाना आनी सोबार दुसऱ्यो बायलो. त्यो दुडो आडको मोडून ताची सेवा चाकरी करताल्यो. ओंपियाची वपार. दर एका नोगरांतावन लोक जेजू सोरशें येतालो. अशें एक उरपोंस एकठांय जाली तेन्ना ताणें वपार घालून म्हळें, कोण एकलो ओंपी आपलें बी ओंपूंक गेलो. ओंपतना थोडें बी वाटेर पडलें आनी लोकांन तें माडोयलें आनी मोळबा वेल्या सुकण्यांनी येवन तें खेलें. आनी दुसरें खोडपाचेर पडलें, तें किरलोलें पूण शेळ नासली देखून सुकलें. हेर कांट्या मदें पडलें आनी कांटे बराबर वाडले आनी तांणी तें दामून धरलें. हेर बरे जमनीर पडलें आनी किरलोन 100 पट ताका पीक जालें. आनी व्हडल्यान आडून ताणें म्हणलें, आयकूंक कान आसलोल्यांनी हें आयकूचें. वापारींचो हेतू. ताच्या शिसांनी हे वापारीचो अर्थ ताचे कडेन विचारलो आनी ताणें म्हणलें, देवाच्या राज्याचे गूट वळखूंक तुमकां दिल्लें आसा, पूण हेरांक ते वापारींनीच सांगपाचें, कित्याक तीं दोळ्यांनी पळयतात पूण तांकां दिसना, कानांनी आयकतात पूण तांकां समजना. जेजू ओंपियाचे वापारीचो अर्थ सांगता. तर वापारीची समजुणी ही बी देवाचें उतर. वाटेर आसात तीं तें आयकतात तीं, पूण मागीर तांणी भावार्थ धरिना जावंक आनी सोडवण जोडिना जावंक देंवचार येता आनी तांच्या काळजांतलें उतर काडून व्हरता. खोडपाचेर आसात तीं उतर आयकून तें खुशालकायेन मानून घेतात तीं, पूण तांकां पाळा नांत देखून तीं थोडोच वेळ भावार्थ धरतात आनी परिक्षेचो ओगोत पावतोच तीं फाटीं सरतात. कांट्या मदें पडलां तें उतर आयकतात तीं, पूण वेता वेता जिवाच्या धास्तीक आनी गिरेस्तकायांक आनी मौजांक लागून तीं दामून उरतात आनी पीक दिवंक पावनात. बरें जमनीर पडलां तें बऱ्या आनी उदार काळजान उतर आयकून तें सांबाळतात आनी आपले थिरायेक लागून पीक दितात तीं.